मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांक पिवपाच्या उदकाचे हाल जातात। लोकांक सारखे उदक मेळना। हरमलानय तीच परिस्थिती आशिल्ल्यान लोक चाळवल्यात। लोकांनी रस्तो आडोवन आंदोलन करपाचें थारायल्लें, मात थळावो आमदार दयानंद सोपटेन मध्यस्थी करून उदक पुरवण कार्यालयाच्या अभियंत्याक आफोवन ताचे बरोबर चर्चा करून हरमलचो उदकाचो प्रश्न सुटावो केला। उलयता ते उलोवनी घेवया, गाळी मारनी घेवया, बस ओके फाल्यां परत हेरे म्हाज्या मागल्या आयक 27 तारखेक मोर्चा जावचो ना हांव स्ट्रिक्टली सांगता। आनी मोर्चो जावंक जायना जाल्यार फाल्यांच्यान उदक सगळ्याक सप्लाय करपाक जाय। शॉर्टकट म्हणजे इतलें सांगता। ते कशें करप ते तुजेर आहा। सायबा आहा तुझो स्टाफ आज फाल्यां एंगेज लाय आनी सगळ्याक उदक पावय। म्हाका सांगपाक जाय बाबा तुमी जे बसल्यात आनी मोर्चा काडल्यात हे इल्लीगल, कारण उदक हांव तुमकां दाखयता, म्हाका दाखयत खंय ना ते ज्या जाग्यार वतले दाखयतले तेन्ना उदक पेंवपाक जाय। कितें करूं शकता तुमी आयज? वलसद बाब कळ्ळें तुका? 27 तारखेक मोर्चा तेंची मिस्टेक न्हू, ते करतले, पण तांकां म्हाजे सारको सांगपाक जाय बाबा तुमी मोर्चा करता काय ना, तुमची प्रॉब्लेम ऑलरेडी हांवें सॉल्व केले, नाल्यार तुमी म्हाजे बरोबर येयात, कोणाक उदक खंयच्या वाड्यार येना तें दाखयात। हांव वतलो तेंचे दाखोवनी तेन्ना तांकां ते फेल वचपाक जाय। हो प्रॉब्लेम तुमी कसो सॉल्व करतले? हरमलचे प्रॉब्लेम? हय, हरमलचे वाल खंय पुरवठा करून आनी पुढे वाडून सोदतले ते। तशें तेका लागून तुमी मांद्र्या बी बंद घालचे ना न्ही? तांकां खूश करच्या खातीर मांद्र्या बी बंद घालचे ना न्ही? मांद्रे बंद करचे ना, टोटली बंद करचे ना ते। तेका लागून एक नवी स्टायल टोटली बंद केले ते एक सायडी प्रॉब्लेम सोंपतले आनी दुसरे प्रॉब्लेम सुरू जातले न्ही ते। हां, आनी इट विल टेक फॉर मी ओनली। एडिशनल बोरवेल मारपाची गरज आसा आनी जाचे खातीर आमचो बाब शरद आहा पळय भाटकार, ताणी दानपत्र दिवपाची रेडी जाल्ले आहा। म्हाका ती जाता तितली बेगींतली बेगीन जाय म्हणून एश्युरन्स घेतला आमचे ई हांगा आसात, तांच्यांनी ती कन्सर्न कंपनी जो आहा पळय ओनर ताची आत्ताच उलयल्यात। परवा सकाळी ती सगळी मशिनरी घेवन ती बोरवेल मारपाक हांगा हरमला गाडी पावतली आनी परवा ते बोरवेल मारपाचें काम सुरू जातलें, जेणे करून एडिशनल जे उदक आमकां जाय फ्लो उदकाचो तो थंयच्यानय आमकां मेळटलो। 8 दिसां भितर बोरवेल रेडी जातलें, म्हणजे परवा सकाळच्यान काम सुरू जातलें, 8 दिसां भितर एक्च्युअल फंक्शनींग जातलें। आनी ह्या उदकाचो प्रश्न आहा न्ही हरमलच्या, तो कसो कितें तो परमनंट सोल्युशन काडपाक ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिले आहा। 27 तारखेक जो मोर्चा वचपाचो आहा, 27 तारखेचो मोर्चा कोणाक इच्छा आसा ते आमी बंद करूं शकना। आमचें काम लोकांक उदक दिवप, ताजे खातीर 27 तारीख मोर्चा करूं जाल्यार 28 करूं, आमकां कांय देना देणे। आमची ड्युटी इतलीच, जे मोर्चा हाडटले ते आसता आनी बाकीचे जे गांवचे लोक जे आहा पळय सगळ्यांक उदक दिवच्या खातीर ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला आनी तांच्या कडसून एश्युरन्स घेतला फाल्यां सांज पर्यंत ज्या ज्या गांवां म्हणजे ह्या गांवांतल्या ज्या ज्या भागान उदक ना त्या भागान फाल्यां सांज पर्यंत उदक पावतलें आनी ताका चेक करपाक पर्सनली हांव वयतलों तांचे बरोबर। आनी ताजे बरोबर फुडलेंय सांगलां तांकां, इफ दे फेल्स टू डू सो बाय टुमॉरो इवनिंग then we are free to take further action with proper solution. अजून म्हाका आपयता पंचायत आपयता आमचे सर आपयता वता आनी तितून पूण आतां म्हाजी प्रॉपर्टी जी आहा न्ही आमचे सगळे पब्लीक म्हणजे आमचे भाव उदी मेळोन म्हाजी इच्छा। तूं तुजी प्रॉपर्टी दिवपाक रेडी आहा? हां, प्रॉपर्टी म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी न्ही। हां, म्हणजे हय, कोण दिना रे प्रॉपर्टी तरी आसतना बोलीन हां आजी कशी पंपापोटी कित्याक हरमला सायडीन सहसा कोण आपली येतभर जमीन सोडपाक तयार ना। हांव दिता न्ही, हांव दिता लोकां खातीर। लोकां खातीर लोक म्हणजे म्हाका तेंचे सांबाळ आसा ह्या लोकांक, भाव कसो आपलो कसो मानला म्हणून हांव तांकां म्हाजे खुशेन दिता। हरमल गांवांत सध्या पाण्याची समस्या इतकी निर्माण जाल्ली आसा की बऱ्याचशा भागांनी हरमलच्या पाणयाचो एक थेंब सुद्दां येना।
जर पैऱ्यान पाणी येता तर पाणी सुद्धा लोकांक मेळना. त्यामुळे लोकांची इतकी हालत जाल्ली आसा. आणि बरेच फावटी त्यांनी आमच्या त्या भागाच्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक हो विषय हाडलो. ग्रामसभेक हाडून आमदारांच्या निदर्शनाक हाडून दिलो. आमदारांच्या निदर्शनाक हाडून आमदार सुद्धा येयलो. आमदारान सगळे जे इंजिनियर आसा ह्या डिपार्टमेंटाचे जे येई जेई आसात त्या सगळ्यांक हाडून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर तांकां सजेशन दिला. तरी तेंच्याकडे हो प्रॉब्लेम सुटावो जावना. आणि परत 2 वर्सां जाली ह्या गोष्टीक. परत हो असा तसो प्रॉब्लेम चालूच आसा. त्यामुळे काल जी आमची हरमल पंचायतीची ग्रामसभा झाली त्या ग्रामसभेत लोकांनी पंचायत मंडळाक धारेर धरली की पाणी समस्या तुमकां कशी सुटना त्याचं कारण काय आणि तुम्ही त्याचा जबाबदार आसा. लोकांनी पंचायत मंडळाक धारेर धरली. त्याबरोबर लोकांनी मागणी केली की आम्ही 27 तारखेक येता त्या 27 तारखेक म्हणजे परवा हरमलचो जो मुख्य भाग आसा तिठो मेन जंक्शन आसा तो आम्ही रोखून धरतलो. एकय गाडी थंयसून पास जावची ना. वाहतूक पूर्णपणे रोखली जातली. आणि हेची जबाबदारी पंचायत मंडळाचेरय दिल्या. पंचायत मंडळान ताका आमकां सपोर्ट दिवपाचो निर्णय दिला. आणि ग्रामसभेत हो सगळो निर्णय जाल्लो आसा. आणि 27 जर पाणी प्रश्न सुटाव जालो ना 27 तारखेपर्यंत तर 27 तारखेक हरमलच्या तिठार आम्ही हरमल गावचे नागरिक पंचायतीच्या सहकार्यान आम्ही रास्ता रोको करतलो.